माजोर्डा पॅरिशनरांनी मदर मॅरीच्या जन्मदिसाची परब मनयली। ह्या दिसा गावचे काय लोक दर्यांत गेल्ले कडेन दर्यांत खवळ्ळो। लोकांनी मदर मॅरीक उलो मारलो आणि ते साल्वार जाले। सायबणीचे उपकार मानून तेन्ना सावन 8 सप्टेंबराक चुट्टां आणि फुलांच्यो बोटी करतात। खेरीज धर्मीक कार्यावळी जाता। सप्टेंबराची 8 तारीख म्हणल्यार सोलमाची परब। डिसेंबराची 8 तारखेर तिचो निष्कळून गर्भ संभव जालो। डिसेंबराची 8 ती आतां मेरेन 9 म्हयन्यांनी तिचो जल्म। आनी ह्या जल्मा सुमार आमी सगल्यांक मनमुनीत परबी दिता। आयज ही परब जायत्या सुवातांचेर दुसऱ्या नांवान संभ्रमता। मोंज सायबिणीची परब म्हणटात, दुसऱ्या जाग्याचेर वालंकिनी सायबिणीची परब म्हणटात, पूण खरें म्हणल्यार आयज सायबिणबाईच्या जल्माची परब। आता परंपरा सांगता ते हिसपान आमचे गांवचे नुस्तें मारपी दर्यांत आसले आनी अचानक ह्या दर्याक वादळ येता। आमचे नुस्तेकार भाव जे दर्यांत आसले ते भियेता आनी भिवन ते सायबिणीक उलो मारतात आनी अशें म्हणटात सायबिणीक आंगून अशी करतात, आमकां साल्वार कर, आमी तुज्या पांयाशी येता। सायबीण माय तांकां दिसलीकूय आनी सायबीण मायन तांकां साल्वार केले, दर्या तोंड केलो आनी नुस्तेकारांक साल्वार केले। आतां सायबीण मायचो उपकार हाटूंक दर वर्सा सप्टेंबराची 8 तारखेर आमचे 3 वाड्यांतले आदी माजोर्डा कालाता उतरता आसले, पूण आतां माजोर्डा ती फिरगूज वेगळी जालोल्या। माजोर्डा आमचे 3 वाड्यांतले मनीस ही बोट तयार करता। जाणटी भुरगीं नेणटी ह्यो बोटी करून तयार जाता आनी खास म्हटल्यार ह्यो बोटीची म्हटल्यार चुट्टांची ही बोट करता। चुट्टां आनी फुलां हाडटात। फुलां म्हटल्यार फुलां सायबिणीक ओंपतात, कित्याक आयज तुजो जल्मदीस आनी उपकार हाटूंक सायबीण मायन आमकां सांबाळले, आमच्या पुर्वजांक सांबाळले। सेजा फुटबॉल अकादमीक 4 आड एका गोलान धाडावन गोकुलम केरलान AWES फुटबॉल कप सर्तीत आपले आव्हान कायम दवरले। वास्कोचे टिळक मैदानार जाल्ले मॅचीत हाफ टायमार सेजा 1 आड 0 गोलान फुडें आशिल्लो। दुसऱ्या हाफात गोकुलमाक धडाधड 4 गोल मारून मॅच जिखली। Matches here because we are looking for the I-League. So this is the first pre-season match. We never played after that 15 the continuous training. We came here with the first match we have played against in AWS Cup only. So last year we are the runners. Unfortunately we lost in final in Denver. But today is the match. We played good because we need 6 or 7 goals if little hope. So unfortunately we conceded the goal. So hopefully we are looking forward best, but my players played fantastic football. So gradually they will improve. The first match we are lose, the second match we are drew, and third match we are win. So this is the gradually our step is up. No, so hopefully we are next matches we are doing better. I hope. हे बुलेटिन हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।